गॅसची तुमच्या प्रोटोकॉल परत झाला आणि जायच्या विरोधीची हांव परेश पवार कुटी महामाया कुटुंबी आमचो ह्या देवळाचो मेंबर. आमी पयलीं सिद्धार्थ इलेक्शना भरलो पळय तेन्ना काम करी प्रपोजल आसलो बेश्टो सहज तो बसतो म्हणून. सर आमकां एक आमी माटोळ घालता पूण ते आमकां पयशे सरता 20,000 15,000 सुमार एक माटवाचे येता. तेणी आमकां पळयता म्हणलेलें पूण आमी मागीर ताका केन्ना करता एकच तर म्हणल्यार आपली कामां करता म्हणलें तेणी आनी करता म्हणून आमकां फक्त पयस मागलो आमी तेजें बेश्टो माटोळ घाल शेड घाल म्हणून. पूण तेणी चितली केलें पळय न्हू इतली बरें केलां की डबल शेड केली आमकां इतली भायर इतली हेवी हें आमी चिंतोकूं ना. आनी केन्ना एक मॅसेज लोकांक सांगता की सिद्धार्थान इल्लें करता म्हणलें पळय न्हू तें केन्ना मात पासयेर काडपा जाय. आमी केन्ना चिंतोन नासलेलें आनी केन्ना करता न्हू तो करतलो आनी आमी जें चिंतोन पळय तितलें डबल करतलो. इवन ही लायट नाशिल्ली सिद्धार्थान लायट आपणा पयशे स्वता आपणा बोल्सांतल्यान खर्चान केला आनी हो इतलें अरेंजमेंट केलें पळय सगळें तेणें आपणा पळयला. आमकां कांय ते खर्च केलें ना. आमकां बुकेज म्हणटालो आमकां कांय नाका म्हणपा लागलो आपूण हाडटा म्हणपालो तूं फक्त उबी रावा आपणा फाटीन. आनी लोकांक अपील करता की जेन्ना सिद्धार्थ खंय आसा सिद्धार्थाक फाटल्यान रावपाचो आनी देव. अध्यक्षान सांगलें की जेन्ना हांव आयिल्लो तेन्ना की शेडीचो प्रस्ताव मांडलो आनी म्हाका त्या टायमार सांगलें की हांवें पळयत म्हणलें म्हणून. हांवें पळयता कित्याक लागून म्हणलें की हांव जाणा आसता की हांव केन्ना केन्ना प्रपोजल मांडलो म्हणजे खंयचोय प्रपोजल मांड तेन्ना हांव एकदां विचार करता की हांव तो कसो मोठ्या प्रमाणान दिवपाक शकतलो आनी मोठ्या प्रमाणान आनी चड टायमा खातीर दिवपाक शकतलो आनी बरो स्ट्रक्चर दिवपाक शकतलो. आयज जर तर तेंची मनां आसले खरी म्हाका दिसता अर्दी सुद्दां शेड न्ही अर्दी शेडीच्या की कमी शेड ते बांदून म्हाका दी म्हूण सांगताले. पूण हांव जाणा की तितली बांदली जाल्यार ती कोणाकूय उपयोगा तितली जावची ना. आयज थोडेशे बारीकशे कामाक उपयोगा जातली आनी मागीर म्हाका दिसता फुडाराक आनी परत माटोव घालपा पडटा आसलो आनी हांव परत वर्धापना जेन्ना केन्ना आयले जाल्यार म्हाकाय बी वायट दिसतालें की हांवें करून सुद्दां आनी माटोव घालपाक पडटा. जाल्यार हांवें केल्ले ते विचार करनासतना केले जायत ना जाल्यार हांव खंय तरी कमी पडलो. ह्या हातून हांवें त्या टायमार तें काम दवरलें आनी विचार घेवन गेल्लो कित्याक त्या टायमार म्हाका ते फंड्स तितले नासले आनी जेन्ना म्हाका फंड्स सारके येता तेन्ना हांवें विचार केल्लो की हांव ती बरी बांदून दितलो. ज्या हातूंतल्यान म्हाका दिसता हांगाच न्ही तेंकाय फुडें समज जर तर कितें करतलो जाल्यार त्या तरेन तेंकां प्रोग्राम बी करपाक खरें बरें जातलो. त्या संकल्पनेन जेन्ना म्हाका बरे पयशे गव्हर्मेंटा कडल्यान आयले बरे एक हे फंड्साचो प्रोविजन जालो त्या टायमार ही शेड हाती घेतली आनी त्या टायमार आतां ही 7,30,000 ही कंप्लीट शेड आनी हे पेवर्स घालून आज दिल्ली आसा. सांगता आमगे भावांच्या कंपेररान सांगला 31 कामां जी सिद्धार्थ भावान केलें. जायत जाणां सुय आसता जेन्ना आतां 3.5 वर्सां जाल्यार आमी केन्नाय खंयचें काम कोताय तेन्ना कितें म्हणटाय आपण एस्टिमेट केल्लो काम तो नाल फोड ताका लागून नाल बीन फोडना कित्याक आमकां ती काम तो टाळी पावपाचें. सिद्धार्थान एस्टिमेटूय केला आनी सिद्धार्थान कामाय केलें अशें जावपा जाय. नाल्यार कितें जाता आमी आतां कितलीं काम कोताय आपण एस्टिमेट केल्लो आपण आपणालें काम म्हणपा जाता कित्याक तेजेर आनी उलयना. बट सपोज की जे काम एस्टिमेट करून तूं तळये पावता काम इनॉग्रेशन जाता दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. काम तूं एस्टिमेट आमदार म्हूण कितलीं करपाक शकता बट ते हाल मुखार वचोन काम तरी जायना जाल्यार अर्थ ना. सिद्धार्थान एस्टिमेट कितले करपाक शकतालो बट ते काम एस्टिमेट करून फाटी लागून काम करप आनी ते तळये पावप इनॉग्रेट जावप इम्पॉर्टंट. कित्याक आमकां आमदार खबर आहा की असले त्रास जाताय फायल कितें करून मुवमेंट जाताय त्यो. आमच्या खुरी महामायेच्या देवळा मुखार शेड जावची अशी हांवें आमगेल्या झेडपी सिद्धार्थ बाबांनी विनंती केली. झेडपी मेंबर आनी आतां तो सावथ गोवाचो उपाध्यक्ष आसा. एक दिसाक आमच्या हांगा वर्धापना जो आयिल्लो त्या वेळार हांवें सांगलें गजबाब आमच्या हांगा आमकां शेडीची अत्यंत गरज आसा. आमकां हांगा माटोव घालचो पडटा आनी 20,000 एक माटवाक खर्च करचो पडटा. त्याच वेळार आमकां हांगा शेड बांदून दिवची. त्याच वेळार सिद्धार्थ म्हणपा लागलो पळोवया म्हणपा लागलो. पळोवया म्हणून म्हाका वायट दिसलें आनी करतलो अशें सांगना. मागीर हांवें म्हणलें तो करता कितें कांय खबर ना. सिद्धार्थ आनी हांव सावाडीस मेळ्ळो सिद्धार्थ कितें करता अरे आपूण करता कांयच घेवपाक गरज ना म्हाका बरें दिसलें. आनी आतां ही शेड तेणें आपल्याल्या फंडांतल्यान बांदल्या आनी ही मजबूत शेड करून घेतल्या हे बद्दल हांव ताका खूब देव बरें.